आयतार 10 डिसेंबर ख्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार. मुखेल वळ. सर्वेस्पराचो मारग तयार करात. नियाळाक आदार. कुटुंबांत वर्सा वरस मेदाल सायनीची मुर्ती हाडूंक लोक आपल्यो वाटो साफ करतात. फिरगोजेंत फेस्त संबोरबूंक आनी पुरसां व्हरूंक रस्ते साफ करून बोंदेरां लावून नेटयतात. आमदार आपली जमात करूंक येताना सफाई करून बावटे बोंदरां लावून ताका येवकार दितात. हे सगळे करतात आपलो मोग, मान आनी रेस्पेत त्या फुडाऱ्या सवें दाखोवंक. इजाया प्रवादी देवालें उतर भाक्ती करून सांगता. अरण्यांत एक आडोट्टलो ताळो. सर्वेस्पराचो मारग तयार करात. इजायास आपले ओर्चेक धीर आनी बळ दिता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत पळयता कशे तरेन जुआंव बावतिस्त अरण्यांत आडोट्टा. जॉर्दान नदींत उदकाचें स्नान दिवन सर्वेस्पराचो मारग तयार करात. तुमचें पातकी जिवीत सोडून ताच्यो वाटो नीट करात म्हूण पुरगोडटा. सर्वेस्पराचो मारग कशी तयार करतली? पयले सुवातेर पातोक ओळखून घेवन खोल दूख दवरून ताचेर निचेव करूंक. आपली पातकां यादनिकाक सांगून पातकां खातीर प्राचीत करून नव्या जिविताक वेंग मारूंक. सर्वेस्पराचे उपदेश मानून घेवन त्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक. ज्या मनशांक हांवें दुखयलां व जाचें सवें पातक आदारलां थंय वचून बोगसणे मागूंक आनी संदान जोडूंक. देवाशी परतून येवंक आनी ताच्या आनी पेल्याची मोगान सेवा करूंक अदीक गरजेची. म्हजो थाराव. दर म्हयन्यांक बरें कुमसार करून जिवीत नव सरून दुसऱ्यांकूय हुस्कावंक वावुरतेली.